टीसीपी कायद्यात दुरुस्ती, पर्यटन आणि आर्थिक गतिविधींक नेट दिवपी तशेंच पर्यावरण विशयक प्रकल्प आणि धोरण चालीक लावपाक शक्य जावचे आणि ते करतना प्रादेशीक आराखड्याच्या एकंदर स्वरूपाक कसलोच धक्को लागचो ना अशी कायदेशीर व्यवस्था करूंक दुरुस्ती. प्रादेशीक प्लानात आशिल्ले दोष वा झोनिंगांतल्यो विसंगती पयस करूंक दुरुस्त्यो करूंक कायद्यात दुरुस्तीक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या. इंडियन स्टॅम्प कायद्यातूय दुरुस्ती. ब्रदर इन लॉ आणि सिस्टर इन लॉ आदी गिफ्ट डिडाचे कक्षेत येयनाशिल्ले. इंडियन स्टॅम्प्स कायद्यात दुरुस्ती करून तांकां गिफ्ट डिडाच्या कक्षेत हाडटले. ताका लागून सरकाराच्या येणावळीत मातसो फरक पडटलो. नगरपालिका कायद्यातली दुरुस्ती. मडगांव नगराध्यक्षाच्या वेंचणुके वेळार नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष वेंचपाक बॅलेटा बदला हात दाखोवन मतदान करपाची दुरुस्ती करपी अध्यादेश सरकारान काडिल्लो. तीच दुरुस्ती आता विधानसभेत पास करपा खातीर कॅबिनेटात मान्यताय दिल्या. पंचायत राज कायदो लोकां खातीर सुटसुटीत करपाक बऱ्योच दुरुस्ती कॅबिनेटान पास केल्यात. ऑक्युपन्सी, नवीन बांदकामा खातीर लागपी परवाने, वेगवेगळी लायसनाचे रिन्युवलाक वेळ लागपी प्रश्न सोडोवंक कायद्यात दुरुस्ती केल्या. कांय कडेन अधिकारी अर्जाचेर बसून रावल्यार तो अर्ज डीम्ड अप्रूव्ह जावपाची तरतूद केल्या. कोविडा वेळार पारंपारीक धंदो करपी लोकांक 5,000 रुपया दिवपाच्या येवजणे खातीर कॅबिनेटान 20 कोटी रुपया मंजूर केल्या. टोटल 45 करोड जाय आशिल्ले 20 कोटी आसात. 20 कोटीचे 40,000 एप्लिकंटांक जे पयलीं केल्ले तांकां मेळटले. 50,000 जे एप्लिकंट्स आसात तांकां एप्रील म्हयन्या पर्यंत दितले आनी हाचे फुडें एप्लिकेशन एंटरटेन करचे ना. स्कीम बंद जाली. स्कीम बंद जाली. हो विशय कॅबिनेटान आसलो काय हो कॅबिनेटान आशिल्लो. हिंटरलँड टुरिझमा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांक रावपाक होम स्टेची सुविधा तयार करपाक आरडीए खात्या सकयल येवजण तयार करून कॅबिनेटात पास केल्या. खास करून आमचे जो सांगे आनी सावर्डे भागांत बरेचशे ट्युरिस्ट जे वतात पयलीं थंय बरेचशे ग्रामीण भागांतली जी घरां जी आसात ती घरान ट्युरिस्टांक एकोमोडेट करतात. तांकां रावपाचो जेवपाचो हो सगळो वेवस्था आणि दे आर एन्जॉयींग द नॅचरल ब्युटी ऑफ द सांगेम असो हो एक कॉन्सेप्ट आज स्टे होम्साचो एक कॅबिनेटाक एक्चुअली ते कितें आसा एप्रूव्ह जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.